अरे करेक्ट बुक मेळ्ळें मिगेल हातान तू वयताची थँक्स टू अण्णा की आज म्हाका बुक रिडींग हॅबीट आसा सांज लोकून अण्णान सांगचें आशिल्लें बुक वाचूं का म्हणून तेद्दान मस्त एक सिरियस घेनी पूण आज बुक रिडींग अण्णाल थँक्स इतले बुक्स आसा की बुक रिडींग आशिल्ले निमित्त आज नॉलेज आसा आणि हांव त्या नॉलेजाचे आज हांव उपयोग करता आसा हांव 19 इयर्स आसतना ताजमा कुडकास येतर आसा तेन्ना हांव ग्रॅज्युएट जाल्लें मानत तेन्ना हांव अण्णा वचून सांगलें अण्णा म्हाका जर्नलिस्ट जावंका हांव टॉप 5 आयलें मेगेल कॉलेजांत तूं अण्णाक एक नमुने शॉक जालेले वरी काय ना बा आम्ही काय चलयेक कामा वच खातीर आमी शिकयनी अण्णा म्हाका जावंका जर्नलिस्ट कामा वचपाची म्हूण आसल्यार टीचर जा ते सेफ जॉब म्हणून आनी हांव अण्णाला आयकून टीचर जाल्ली अशी कितले वेळा आमगे लायफान जाता की आमकां आमगेल खातीर चॉयस ना वी आर ऑलवेज इन अ डायलमा ऑफ चॉयसेस ती त्या म्हळ्यार आमगेल चॉयस विंगड कोण की करता थँक्स टू बुक्स अँड नॉलेज की आज हांव ट्राय टू मेक माय चॉयसेस आनी एक चॉईस करता वय आमी बट आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर चॉईसेस ते एक व्हड विशय एक वेळा चॉईस केल्ले वेळ आमी आमगेल एक्शना खातीर एक्शनाचे रिजल्टा खातीर वेंगडाक ब्लेम करूंक जायना शोभा फोन हा शोभा सांग गो कितले समय फोन करचे वय हा सकाळ सौख्य नवे म्हाका कसं जाला हांव सौख्य आसा हा सकाळ फिट अँड फायन न्हू गो शोभा I am actually fit and fine. हा अयो इतले डिस्टर्ब दिता तू सावंड जाता रे शोभा Disturbance go हांव म्हणून म्हाका तुगेले उलोवचें आशिल्लें. इतलं मोठं कसं नाही आत्ता येऊ का गो शोभा अर्जंट वे अर्जंट आसा आनी म्हाका सग चॉयस घेवचें आशिल्लें सो आय वॉन्ट यू टू कम तूं आमगे ते आजी यो वगी यो जायत इतलं अर्जंट असल्यार म्हाका एक जायत बासून आयली गो खंडीत येत नवे ओके शोभा जायत दवरू सी यू बाय जायत दवरता चलो सी यू सून शोभा ओके आयली हुस्को काणू का दवरता बाय ओके बाय शोभा कोणा फोन करतस सकाळ दुखून हांव फक्त पॅनिक करत जातास कोणाक फोन करतशील तू हांव उर्मिलाला मातशें उलोवचें आसा कसन जालें आतां म्हाका तिगेले उलोवचें आसा केलो विशय आसा म्हगेले मनान तूं हांव ताका दुखून वेट करता रेस हांव पळयत आसा तूं कसन जालां तुका एन्शियस दिसता बाय अर्जंट तिका आपयला हांवें आनीक येयनी बा ती 15 मिनिट जाले 15 कसं अर्ध घंटा जालें की म्हूण आनीक येयनी ती नाही पूण ट्रायल दिसता डोरबेल आयला हांव म्हाका आयकला तूं बागेर काड अरे उर्मिला तू गेलीच वाट पळयता ही बाय हांव धांवन आयलें थँक्यू मेगेल खातीर आयली तशें गो सांग अर्जंट एक फोनार 4 वेळा अर्जंट म्हणली वय ते असं गो ती गेले कसं ना म्हाका गतू ना तू सांग तुगेले फेसबुकार हांव फोटो आनी पळयता मस्त लंडन आनी फिरतस तू 3 महिने टाइम धनंजय 3 महिने राबिल्ली कशी आशिल्ली ट्रीप
तुका फोटो पळयले हांव सकट न्यू लर्निंग न्यू एक्सप्लोरेशन न्यू सकट तुका आवडले न्ही एकदम आवडले आता एक सांग झकास. एक सांग कसं जालाय सांग शोभा तू कसं सांगतस उर्मिला हांव तू कसं लाय पळय म्हळ्यार मेगे पूतू आता अमेरिका सेटल जाला गोतच न्हू तुका आशिष मालगड. वेल मालगड पूतू अमेरिका सेटल जाला बायल तें काम मेळना चलडो जाला आतां म्हाका म्हणटा तो की हांव हांगाचे पुरा गांव मेगे घर सोडून थंय वचून राबू का कसं कशें रॉंग आसा तांतू भितर तू सांग आय मीन कसं रे म्हाका हांगाच पुरा मेगेल फ्रेंड सर्कल आसा मेगेल बँक मेगेल सोशल लायफ आनी कशें की हांव कम्फर्टेबल आसा म्हाका खंय जावं तें फ्रीडम आसा वचूंक म्हाका बिनी वचची मस्त कांय आशिना आतां हांवें सडनली अशी सांगल्यार म्हाका डिफिकल्ट जाता डिसिशन घेवच्याक ही डिसिजन डिफिकल्ट म्हणटा आसा खरें सांगू हांव डेस्परेटली वाट पळयता कितले की लोक आसतात तू फॉरेनाक वच्चे म्हणल्यार जीव दिता ती तुका करतोच न्ही आनी फॉरेन कितले बरें आसता तू पळयलें आम्ही हांगा वच्चे म्हणून हांव जीव काडटा असो म्हाका कोणी चान्स दिना आनी ही गेल पळय कसं चल्ला विजा आयला तिकीट आयला तरी ना म्हणटा कसं करचें गो सांग तिका पळय धनंजय दुरून कसं ते डोंगर साजरा कसं म्हणटाची तसं व्याज जाला तुका वचूं का म्हूण तूं म्हाका म्हणटा की थंय लायक आसा म्हूण बट म्हाका सांग तूं आमगेल कल्चर आमगेल खाण जेवण थंय ना म्हाका तें पुरा ह्या पळय पळय म्हाका अप्रूव जावचें म्हळ्यार म्हाका चिकी भंयच दिसता उर्मिला तू समजय ना 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 म्हाका पळय वचचें म्हळ्यार मस्त प्रॉब्लेम्स म्हूण दिसता थंय तांणी फूल डे कामां वताची हांव सगळो दीस घरकड बसून कसं करचें तांणी खंय आयले शिवाय म्हाका खंय वचचें मेळना हांगा कशी मेगेल इतलें हांव भोंवता पूण हांव एक फोन केल्यारी आतां हांव फोन केलो उर्मिला आयली थंय तशी जाता तशी ऍडजस्ट कर का की नाही धनंजय दॅट्स नॉट पॉसिबल ते असं गो आमगेल बरीची इंडियन मार्केट आसा जायशे तुका पत्रड धरलेले तांबूळ धरले आशे सकट थंय मेळटा कळ्ळें सुपर मार्केटांत केन्ना करबेवांक जाय आशिल्लें तें सकट मेळटा इंडियन हॉटेल्स आसा जी इंडियन कम्युनिटी आसा इंडियन सेलिब्रेशन आसा आशिल्लें सकट आसा गो थंय तशें त्या विशयी तूं टेन्शन घेवका म्हूण ना 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 जाल्यार तें पळय तें वचचें म्हळ्यार एक प्रॉब्लेम तागेले खातीर हांव विकेंड वेट करवका जातलें म्हाका जायना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसता तू समजय तिका Public हांव transport आसा. सांगून सांगून कंटाळ्ळा बाबले इंग्लिश येत गो तुका कोज इंग्लिश बँक ऑफिसर आशिल्ली ती जाल्यार हांगाची एक एटमॉस्फियर पळय म्हाका सोडून वचच्या खातीर ह्या पळय नाका दिसता बद्दल सांगता उर्मिला तू ते लंडन आणि खंय खंय गेलेली नाही तू केले एक्सपिरियन्स कशी आहे सांग तिका जरा फर्स्ट क्लास एक्सपिरियन्स मागीर हा कसं सांगचें तांचे गार्डन तांचे रस्ते कितले क्लीन पळय आनी पळय पॉट होल्स ना सरसरी रपरपी चमकू येता थंय डिसिप्लिन आणि क्लीनलीनेस एकदम आनी पण होडगून वचचे चान्स ना इता म्हळ्यार ते 500 meters तरी बोर्ड आसा रायटा वचाची लेफ्टा वचाची हांगा आसा ते सकट इतलें क्लियरली बरयला बद्दलची तुगे आनी सिग्नल वरकेन गो कितलो फ्रेंडली रातचे आनी वय गो लेफ्ट म्हळ्यार लेफ्टाकची भिवका म्हणना अशान एक रायटांतल्यान एक सायकल वाला रिक्षा वाला काय ना लेफ्ट म्हळ्यार लेफ्टान तूं पळोवचें रायट म्हळ्यार रायटान तुजी एन्वायरमेंट पण कितलें क्लीन असलें क्लीन आसा आनी गो बद्दलची आता तू दिसता पळय 10 वर्स मिनिमम यंग दिसतली टू प्युअर एअर थंय अरे वा मागीर 10 years यंग दिसतली तू तिका हांवें हांगा कसं म्हणता हा तू कितले फाटी हांगा ह्या सोड चमकला आमगेले गांव सोडून मग सांग शी पळय हांव ऑफिसाक कितले ट्राय करता आसता हा म्हाका वेळार एका पायार अशी वतलो म्हाका ऑफिसाक वचचें ना मागीर बॉसच न्ही मागीर चान्स जे भायर वचचें येता त्या टायमार नातर हांव पळयना म्हाका अशी कोण दिता आशिल्ली तो हांव अशी वता आशिल्लो तुका कसं न्ही आतां हें मेळ्ळा तिकीट काडला विजा काडला इतले चेल्ले आपयता आसा वच्चाक कसं न्ही अरे चेल्लो आपयता आतां चंद कोण पळयता म्हाका गोत तस एक 4 दीस मागीर तांणे काम हें तें तांकां आंब म्हळ्याची आड्डावण जातली कळ्ळें तशी काय जावची ना आनी म्हाका एकलीक सोड वच्याक तांकां धैर्य पावयच ना हांव तांगेर डिपेंड जावका तें शिकल्या बिगे दुवेल म्हाका शिकयला अरे इंग्लीश येता सांगता रस्ता वळलो कोण न्हू धनंजय बोर्ड लायला ओडकून वचना ट्रेन आसा
पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भारी लायक आसा टाइम टू टाइम 1-2 मिनिट 10:02 मला 10:04 येता केलं पण 10 काय येतं 2 मिनिट वगी येतात म्हाका तू एक सांग आता म्हाका वखद घेऊ का त्या घेऊ का एक आमकां कशी फोन केलो डॉक्टर मॅम मागीर त्या वखद सरला ताजे बदला विंगड फोन करून हांव निमक वयता थंय आसलें त्या पुरो जाय ना ते हेल्दी असेल गो इतल प्युअर एअर इतल लाईक फूड धनंजय तू अशें कसो करता तू काय कळना हांवें आमी थंय वत म्हाका कितले पटी म्हाका त्या घंटे दुखी हें त्या म्हणून म्हाका वचका पडटशिलें आनी थंय कोण डॉक्टर येता चेडवा फुरसत ना पण तू इतली निगेटिव्ह माइंडसेट गेले रे खंडित हुशार जाता पॉझिटिव्ह माइंडसेट घेऊन वस शोभा बट काय ना हांव इतले समय रावले म्हाका कांय जायनी आनी तू कोतस ना 2 वेळा पळोवन मी गेल घंटेक दूख आशिल्ली पुढे जायनी हांव कसं तिका म्हणटा तुगेले वायटीक जालें तू गत्तूच न्ही खंय एब्सोल्युटली तूच सांग आता ही वायटीक जालें तर खंय दुखून आयला ती अरे त्यामुळे बरं एक वेळा सांगितलं तपास एक वेळा सांगता कळवाय फटवीत ऋतून आयली तू एक धैर्य नाशील त्यानं कळवाय बँकान तू सकड मराठी उलयता मग मराठी बाल ना म्हणून आज रापरापी कशी मराठी उलयता थोडे टाइम वता तशी आम्ही थोडे चेंज जाऊ का ऍडजस्ट कर का नाही म्हाका वायटीक जाताना म्हाका 22 वर्स प्राय बामणा सपोर्ट आशिल्लो ताचो नंद कोर म्हाका पुरो एक्सप्लेन करून सांगता ऑलरेडी टाइम तू एकाड आता पूत असं सून असं 2 चंद चेडू असं चार बामूड एकलो असं ते 4 जण असं तुका सांगतले पूत असं एक शॉर्ट टाइम म्हाका ती चंद आहे घडीक वेळ ताका वेरे ह्या करचें म्हाका कन्नडाक सम कोर का तें कोर का म्हूण तांकां तें मागीर करखा जाता म्हाका तू एक सांग उर्मिला म्हाका तू एक सांग तू कितले कडेन भोंवन आयल्या म्हाका सांग मस्त कडेन भोंवन वय ना तुका तिका निमगिऱ्या तिका खंयची जाग सगळं सांग तू युरोपाक गेला हांव आयकलां तू अमेरिका पण गेलेली आता लंडन वचून आयलें तुका खंयचें दिसता सगळे चॉईस दिल्यार तू खंयची कंट्री तुका आवडटा हांव लंडन चूज करतली तिथं मग लंडन बद्दलची सिस्टमॅटिक डिसिप्लिन पंक्च्युअल हेल्पफुल वय राबतलेची आणि एकदम म्युझियम्स आणि कॅफेज तुका लंडन पुरण कळ्ळें म्हाका एक तू सांग तुका परमनंटली राबू का म्हूण जाल्यार रे तू प्रिफर करतवे उर्मिला हे ती बरं विचारतस तू का भोंवच्या का 4 दिसात संदाई मागीर आता कसं जालें उलय आता परमनंट म्हाका तू सांग हांगा म्हाका 2 पाय आसा अशें खूब आपयता अशें म्हाका वचना एकड वचची की तेकड वचची पूण म्हाका गंडापटी डावट जाता तूच सांग म्हाका तू इतलें शिकल्या स्मार्ट डॅशिंग पुरा म्हाका कळटा इंग्लीश जाल्यार सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कित्याक आता कसं जालें आता म्हणटाशील तू अमेरिका आशी लंडन आशी आणि आता सारे जहां से अच्छा थँक्यू उर्मिला अरे तिका तू थँक्यू कित्याक आता इतलें हे जालें न्ही म्हाका बेगीन सोल्युशन मेळ्ळें कसं सोल्युशन मेळ्ळें डाउट्स आर क्लियर्ड कळ्ळें हांव कसं म्हणटा तीन केल्या म्हणके ती दुयेंती राबली पळय तशी जी हांव म्हगे पुता म्हणटा हे 3 म्हयन्या विजा काडी 3 म्हयने हांव थंय राबता कळ्ळें मागीर कशी थंय थंडी चड आसा म्हणजे जायना कळ्ळें तें यंग आसतना पळय म्हाका पुरा तें सहन जाता आशिल्लें आतां म्हाका तें पुरा जायना तेन्ना मी ती 3 म्हयने हांव राबून पळयता धनंजय तुका एक पटी विजा घेवन आपयता कळ्ळें मागीर तुका थंय कसं म्हण तूं ट्राय करी त्या गोरी मे मणिपूर आसाच ना एन्जॉय थंय वचून लायक करून ते बीच गीच पुरा पळतो ओके तुका पयशे काम मेळटलें बट आय वील गो ओनली फॉर 3 months आणि कसं करतली मागीर हांव डिसायड करता कसं करचें म्हणून द चॉयस इज मायन आय एम रेस्पॉन्सिबल म्हाका सांगला म्हगे फ्रेंडान कळ्ळें सो स्मार्ट उर्मिला तू तिका समजोवच्या आयली रे आणि तूच गडबड केला गुगली काय पण कशी चंद करलो थँक्यू करेक्ट हांव तेंच म्हणचें की आफ्टर ऑल लायफ इज फुल ऑफ चॉयसीस आणि एवरी चॉयस वोटू रिस्पॉन्सिबिलिटी येता आमी ताजे वयर आमी स्वता रिस्पॉन्सिबल जावं का आमी हांगासरची हांगा आमी वाडलींची हांगाच कल्चर हांगाच एटमॉस्फियर क्लायमेट सकट हांगा एक्लिमेटायज ब्युटिफुली जाला चेडू थंय आसाची आनी थंय चेडू कितें आसा म्हळ्यार
तांणी तांगेली चॉईस घेवन तांणी गेलेची US असो UK असो एके ऑस्ट्रेलिया खंयचे गांव तांणी तांगेली चॉईस घेतले तांणी गेलेची तांणी तांगे लाईफ चॉईस आवडटीचे पार्टनर्स केलेची थंय तांणी आसाची चेडू बाळ हे उर्मिला परफेक्ट सांगला. दिस इज माय चॉईस. ओके Okay. मोर हांव कशी म्हणाली आमी सगळ्यांना आमगेली चॉईस घेऊ का आमकां फ्रीडम आसका आणि म्हालगड्याल्या दोन एक पाय जावचे नचर तशी चेडून पळोव का आमी वर्केन पळोव का. करेक्ट. लास्ट हे उर्मिला हांव तुगेला एग्री करता 100%. लास्ट अँड इम्पॉर्टंट म्हणाली यू नो लिव्ह लेट लिव्ह लेट्स ऑल बी हॅप्पी. आमगेले भगवद्गीता आणि आमगेले महाभारतांतून सांगला की हे विश्वची माझे घर म्हणून काही असतात ते घर नव्हते. ही महाभारत बोलली. सो आता तू एक पळय शुभ आता तू रिलॅक्स असणे मस्त रिलॅक्स असं तुगेले चॉईस असं तू कशी जाय ते करी. Absolutely. अँड उर्मिला अल्टिमेटली शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर चॉईस. आणि तू मेरे पुत्ता सांगा अम्मा फोर्स को चॅनल जमून ते हांव सांगता ते काळजी करनाका ते हांव सांगता. यू हॅव टू स्टँड बाय मी. But you stand by your choice and you will have to take the responsibility. Sure. Correct? आणि तू चॉईस घेऊ का चान्स अरे मागचा चॉईस मिळणार हा 1 मिनिट धाव बोलता. अरे वा वंडरफुल झाले शुभा. ओके कन्क्लूजन पडेल ना म्हाका तसं ती राहिल्यार पुरो सेटल जाता म्हणून आम्ही राईट पर्सन आपण. ऑफकोर्स